आम्ही कॅशलेस व्यवहार म्हणतात. टू स्टार्ट विथ आम्ही लेस कॅश असे सुरू करूया. म्हणजे फ्रॉम कॅश टू लेस कॅश टू कॅशलेस. एक गोवा स्टेट कोऑपरेटिव्ह बँकेन सोसायटीची समस्या लक्षात घेऊन जो डिजिटल पेमेंटा खातीर व्यवस्था करता, जितून येस बँकेची मदत ताणें घेतल्या. ताणें डेटा सेंटर वाला जे 24/7 चालू आसतले आणि सगळ्यांकूच एक कॉमन प्लॅटफॉर्म करून दिवपाचो प्रयत्न केला. तो तोखणाय करी जावपा आसा की सरकारच्या वतीन जी आवश्यक मदत, प्रोत्साहन, सपोर्ट जो आवश्यक आसा तो सरकार दितलो. आमचे अर्बन सोसायटी सेलर तांचे जे कस्टमर आसात तांकां सुद्दां आमी एक फावटी केवायसीचेर सगळे ताणें तो डेटा घातलो केवायसी प्रमाणे नॉम्सा प्रमाणे जाल्यार तांकां सुद्दां आमी मोबायल बँकिंग दिवपाची तयारी केल्या. जे पॉस मशीन आसा तेंय दिवपाची. तशेंच ज्या जाग्यार आमचे बँकेचे एटीएम ना ती एटीएम सुद्दां जे अर्बन बँक्स आसात, अर्बन सोसायटी आसात तांकां आमी प्रोवायड करतले. ऑलरेडी बँक आमी सभासद आसा तांकां सगळ्यांक आमी एक सर्वीस दिवपाक पळयतात. आणि कॅशलेस जी सर्वीस आसा कॅशलेस इकॉनॉमीची